गोंयांत रोजगाराच्यो खुबश्यो संद्यो आसात, ताका लागून नोकरी खातीर गोंयाक सोडून हेर राज्यांनी वचूं नाकात अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. तुमी जर गेले जाल्यार तुमच्या कामाच्यो ह्यो संदी भलत्यांकूच मेळटल्यो. गोंयांत रोजगाराच्यो कितल्योश्योच संदी आसात ताचो लाव घेयात अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार म्हणलां. तशेंच कामगारांक तांच्या पात्रताये प्रमाण दीसवाडो दितले. 15 एप्रील मेरेन हो कितलो दीसवाडो दिवपाचो ताचेर निर्णय जातलो अशी माहिती लेगीत मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिली. गोंय सोडून वचपाची कोणाक गरज ना. म्हाका दिसता नोकरे खातीर कोणी गोंय सोडचें अशें म्हाका दिसना. सोडून वयता तांकांय सांग वचूं नाका म्हणून. कारण जर गोंय सोडून गेले जाल्यार उरलेले भलतेच लोक येवन गोंयांत रावपाक लागतले. तें डेंजर आहा, तें चड डेंजर आसा गोंयकारां खातीर. त्या ती गोंयांत जायत्यो ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसा. आमकां थोडोसो मायंडसेट बदलपाची गरज आसा. थोडेशें आमकांय बी प्रत्येकाक समजून सांगपाची गरज आसा आनी सरकार आपल्या परीन करता. मिनिमम वेजीस एक्ट ऑलरेडी म्हणजे तेज्यो मिटिंग्स जाल्या, तेज्यो लेबर युनियना वांगडा कन्सल्टेशन जाला, त्याच बरोबर इंडस्ट्रीज युनियना वांगडा कन्सल्टेशन जाला. तेंचे रेट फायनलायज करपाचे आसा आनी जाता तितके बेगीन तेंच्यो मिनिमम वेजीस ज्यो आसा ह्यो डिक्लेअर केल्यो वयतल्यो आनी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वेजीस ज्यो आसा पळय स्किल्ड, अनस्किल्ड आनी सेमी स्किल ह्या 3 टप्प्यांनी ज्यो आसा हे डिक्लेअर केले वयतले. बट कंपॅरिजन विथ द अदर स्टेट वी आर मच हायर. बाकीच्या स्टेटीच्या पेक्षा मिनिमम वेजीचे आमी सगळ्याच्या पेक्षा चड हायर आसा. मिनिमम वेजीस ज्यो आहा पळय न्ही, स्किल अनस्किल्ड सगळ्यो ज्यो आहा पळय न्ही, आमी रोखड्योच म्हणजे म्हाका दिसता एप्रील म्हयन्याच्या 15 तारखेच्या पयलीं जातल्यो. सगळे सांगता ते आतांच कोत म्हणटा. पयर सांगलोले 31 लाडली लक्ष्मी कोत म्हूण. आतां म्हणटा 1 तारखे ते करता. जे एश्युरन्स दित ते जायना स्पीकर सर, डेट्योच मेळटा स्पीकर सर. परत नेक्स्ट असेंब्ली अशें जातले. प्रॉब्लेम कंटिन्यूस प्रोसेस म्हणून एक फुल टर्म काढलो स्पीकर सर तुम्ही. तेजी कन्सल्टन्सी जी असली पळय न्ही, लेबर युनियना वांगडा उलोवपाची, इंडस्ट्रीज वांगडा उलोवपाची 1 म्हयनोभर जाली सुरू आसा मिनिमम वेजीच्या बाबतींत.